नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। ताळगांव पंचायतीचेर बाबुशाचें वर्चस्व। 8 प्रभागात बाबू समर्थक पॅनलाचेच उमेदवार आयले वेंचून। म्हापशेच्या जागृत श्री बोडगेश्वराच्या देवळांत परतून एक फावट चोरी। 2 फंडपेटी फोडून वट्ट 10 ते 12 लाख उखल्ले। सुरक्षा रक्षकाक देवळाच्या फाटल्यान घालो धांपोळ। स्विडनांतल्या गोंयकारांचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तेंको। राष्ट्रीय पक्षांनी गोंयच्या प्रश्नांकडेन आदनदर केल्ल्याचो तांचो आरोप। राज्यात 3 घडणुकांनी 3 मरण। एकल्याचो अपघात। एकलो बुडून मेलो तर फोंडे बस स्टँडार सापडली एके बायल मनशेची कूड। उत्पलान श्रीपाद नायकांचेर केल्लो स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचो। दुहेरी नागरिकत्वाकूय खर विरोध। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानवडेन सडेतोड नायक कार्यावळीत उक्तायले मत। आणि स्मार्ट बस स्टॉप पावसाळ्यात कितले थारतले फायदेशीर। प्रवाशांक पडला प्रश्न। रचनेत बदल करपाची आसा गरज। आता खबरो विस्तारान। ताळगांव पंचायतीचेर मंत्री बाबूश मोन्सेरातान आपले वर्चस्व कायम राखलां। बाबूश समर्थक पॅनलाचे 4 उमेदवार ह्या आदींच बिनविरोध वेंचून आयिल्ले। सोमारा मतमेजणीक सुरवात जाल्ली तेन्ना सकाळी 10:30 मेरेन बाबुशाच्याच पॅनलाचे 4 उमेदवार वेंचून आयिल्ले। सद्याक तरी 11 मदले 8 उमेदवार बाबुशाच्याच पॅनलाचे वेंचून आयल्यात। लोकसभा वेंचणुकीचे फाटभुंयेर देश विदेशांत रावपी गोंयकार एकठांय येवपाक लागल्यात। काल युकेच्या गोंयकारांनी काँग्रेसीक तेंको दिल्लो जाल्यार आयज स्विडनांतल्या गोंयकारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तेंको जाहीर केला। गोंयकारांच्या कोंतान जावं तो दुहेरी नागरिकत्वाचो मुद्दो आसूं वा गोंयचे हेर प्रश्न आरजेपी सोडोवंक शकता। फाटलीं जायतीं वर्सां काँग्रेसीन आनी आतां भाजपान गोंयच्या मुद्द्याचेर लक्षूय दिलें ना असो आरोपूय तांणी केला। तुम्ही जाणा आतां पार्लमेंटाचें इलेक्शन आसा आनी आमची पार्टी आरजेपी दोनूय सिटां बसलेले आसा आनी ते कित्याक बसले आनी कित्याक बसोंक पडले थोडीच तुमकां म्हायती दिता। मोगाच्यान 60 वर्सां जालीं गोंयांत पार्लमेंट इलेक्शन जाता, आमचे MP वयता आनी एक जाप काडनासतना परत ते आपल्याची 5 वर्सांनी आपल्याचे सीट बसयता। हे फावटी आमकां संदी मेवल्या। गोंयची निजाची पार्टी आरजेपी बसल्या आनी हे आरजेपी बसल्या म्हणून तांचे फोगले भायर सरलेले आसा। कित्याक जी स्कॅमां ते कोत्ताले, जे ते दलालपणां कोत्ताले, जे गोंय आमचे विकताले, ते सगळे ह्या आरजेपी पार्टीन तेंचे भायर काडलेले आसा। हेचे फाटी केन्नाच कोण उलय नासले गोंयच्या पासत। गोंयचे लँड प्रोटेक्शन बील, गोंयचे आमचे जमन्यो, गोंयचे आमचे जागे, कम्युनिटात लँड, आमकां नोकऱ्यो, प्रायवेट सेक्टराचेर आमच्या नोकऱ्यो, गोंयकारांक नोकरी रिजर्वेशन केन्नाच खंयच्याच पक्षान उलोवना, कारण ते फकत वोट बँकाचेर आसा। पूण आमची पार्टी नीज गोंयकारांची पार्टी सदांच उलयता ड्युअल सिटीजनशीप आमच्या पासत आनी स्पेशल स्टेटसा पासत। कित्याक हेजे फुडें जायते उलोवन गेले आमच्या गोंयान स्पेशल स्टेटस दितले म्हणून। वयर सरकार आसतालो काँग्रेसाचो, सकयलूय आसतालो काँग्रेसाचो, केन्नाच कोणाक दिवंक जावना। आतां बीजेपी सकयल आसा, वयरूय आसा, तांकोणय दिवंक जावना। युकेत रावपी गोंयकारांनी इंडिया आघाडीचो उमेदवार विरियतो फर्नांडिसाक तेंको दिल्लो। आरजेपी ही भाजपाचीच बी टीम हें आमकां आतां कळून आयलां। देखून गोंयकारांनी चिंतून मत मारचें असो उलोय तांणी मारला। Nationalist, and second, he is a congressman. and such सपोर्ट करपा बरें कारण हांवें जायती व्हिडिओ काडले आनी जेन्ना हांवें व्हिडिओ काडले न्ही हांवें सदांच मरे मनोजाक वयर दवरलेलो
एकल्याच्यान मरे गोंय सांबाळपा जायना. आमी सगळीं एकठांय जावपा जाल्यारूच ते गोंय सांबाळपा जाता. पूण तितून एक दुखाची खबर हिंग कितें पळय, जो आपण गोंय सांबाळटा म्हणटा न्ही, जो मनोज परत सगल्यांक घेवन वयता, हांव कोणाक कांय म्हणना, बट म्हाका दिसता तें सांगता हांव. अशी कोण गोंय सांबाळपा ना, हो गोंय फोडटा काय दिसता म्हाका. एक्चुअली ही जी टार्गेट जी हेका कोत्ताय न्ही, कोणाक फिर्यादूक कोत्ता जो मनोज, जायते हांवें व्हिडिओ पळयले, तो बी टीम म्हणटा हेजी बीजेपीची. पळोवपाक गेल्यार मरे तशें दिसता, तो मोदीचेर केन्ना उलयना, तो अमित शाहाचेर कांय उलयना, तो प्रमोद सावंताकूय कांय म्हणना. मनोज सांगता सो कितें सांगता, रिजनल पार्टी हिंग आहा, हुंय पंजाब आहा, दिल्ली आहा, आपणाच्यान कित्याक वचना बाबा. तुगेले पर्सेंटेज आहा ती 10% आहा. कोणूय सांगतलो तुवें वचप न्ही म्हणून. हांवें पासून हिंगा आमचे RG मेंबर आसलो तांकां पास सांगलोले, मनोज तर MP इलेक्शनाक वयता कॉन्टेस्ट करपाक जाल्यार तो बी टीम म्हूण BJPची म्हूण प्रूव जातलो म्हण. आनी हे हांवें तांकां पयलीं सांगलोलें, आनी तेन्ना तेणी म्हाका सांगलोलें मनोज बसपाना म्हणून इलेक्शनाक. आतां कित्याक बसता बाबा, तो रुबट आहा, तो हांव नका, हांव तेका कांय म्हणना, हांव तेका कांय वळखना. तेणी पासून मातशी चिंतचें, हांव तेका पासून कांय म्हणना, पूण तुमगे सुप्रीम आहा तो सारको ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. म्हापशेच्या जागृत श्री बोडगेश्वराच्या देवळात परत एक फावट चोरी. सुरक्षा रक्षकाक धमकावन ताका बांदून कुडीत बंद दवरले आणि 4 अनवळख्या चोरांनी देवळाच्यो 2 फंडपेट्यो फोडल्यो. ही घडणूक रातच्या सुमार 2 वरांचेर घडली. हो सगळो प्रकार CCTV कॅमेरात कैद जाला. सुमार 10 ते 12 लाख चोरीक गेल्ल्याचे कळटा. ह्याच देवळात 2 महिने आदी पादुकांची पेटी चोरांनी फोडिल्ली. दोगा दुबावितांक अटकूय जाल्ली. फेब्रुवारीच्या 28वेर म्हापशेच्या फामाद श्री बोडगेश्वर देवाच्या पादुकांची पेटी चोरांनी फोडिल्ली. सुरक्षा रक्षक देवळात न्हिदिल्ल्याचो फायदो घेवन बडयेच्या मजतीन काचेची पेटी फोडून पेटयेत आशिल्ली रोकड घेवन चोरांनी पळ काडिल्लो. मात ह्या प्रकरणात म्हापशे पुलिसांनी कांय वरां भितरूच दोगा दुबावितांक ताब्यात घेतिल्ले. आता सुमार 2 महिन्यांनी परत एक फावट ह्याच देवळात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. रातच्या सुमार 2 वरांचेर 4 अनवळख्या चोरांनी सुरक्षा रक्षकाक धमकावन ताका बांदून दवरले आणि 2 फंड पेटयेंतले सुमार 10 ते 12 लाख रुपया फारायले. म्हापशा पुलीस ह्या चोरयेचो फुडलो तपास करतात. कळ्ळें की देवस्थानाची 2 फंडपेटी फोडलेले आसा. आमचो सेक्युरिटी गार्ड आसलो पळय, ताका धरलो, ताका बांदलो आनी ताका थंय हें केलो. 2 जाण म्हणटा पळय थंय सेक्युरिटी गार्डा कडेन आसले आनी 2 जाण खंय हांगा आसले, म्हणजे CCTV कॅमेरान दिसता ते. पण म्हाका दिसता हो इन्सिडेंट जो जाला आहा तो प्रोफेशनल चोर ते, अशे सादे चोर न्हू. तेंच्यांनी इन्स्ट्रुमेंट हाडल्या, तेंच्यांनी इवन लॉकां आसा ती तोडून आपण हूक तोडलेले आसा. तवशी दोनूय हेका पळयल्यार लॉकां तशीच इंटेक आहा, हूक काडलेले आसा. फाटलेय तशेंच तेंच्यांनी फंडपेटीचे हे फोडलेले आसा. मागीर तेंच्यांनी प्री प्लॅन आसतलो, म्हणजे कमीत कमी 8 दीस येवन तेंच्यांनी सगळ्यांनी निरीक्षण केल्लेलें आसा. आनी तेंच्यांनी एक वेवस्थीत, म्हणजे सेक्युरिटी गार्ड थंय न्हिदता तो सुद्दां तांकां खबर आहा. 2 मनीस ते थंय गेले, सेक्युरिटी गार्डा कडेन बसलेले. 2 जाण खंय हांगा आसलेले. तेंच्यांनी हें काम करून तेंच्यांनी पयशे घेवन गेले. 12-1 लाख 10-12 अप्रॉक्सिमेटली आसूंक शकता. ते तशेंच आसता, म्हणजे आमी 4 म्हयन्यांनी फोडटा. कितल्यांक जालो राती? हेच्या प्रमाणे CCTV प्रमाणे तो 9 जालो दिसता. कितली फंडपेटी फोडलेली आहा? हा, कितल्यो फंडपेटी फोडल्यो? 2 फंडपेटी, ही एक आनी फाटली एक. सो दोन्ही फंडपेटीतले पयशे मेळून एक 12 लाख. 12 लाख जावपूच जाय. CCTV बी आसा? हय, CCTV. कितें तेच्या पोलिसांनी बी कितें फुटेज बी? हय, येला फुटेज येला पुलिसांनी. तितून कितें डिटेक्ट बी जालो हो? म्हणजे तेंच्यांनी खंय बुरको कितके घातलो. लोक आसले ते? 4 जाण आसले. 2 जाण हांगा आसले आनी 2 जाण सेक्युरिटीक घेवन आसले. ते सेक्युरिटी धांवात बोवाळ करीत म्हणून तांकां 2 जाण थंय बसले. आतां आमी व्हेरीफाय करता. सेक्युरिटी आसलो तर? हा, सेक्युरिटी सेक्युरिटी आसता आमचो. सेक्युरिटी आसता. सेक्युरिटी चालूच आसता. सेक्युरिटी रातचो आसता. 7 ते सकाळचो 7 पर्यंत आसता. ताका मारलो सेक्युरिटीक आनी मागीर बांदलो. बांदलो. म्हापशेचे फामाद आणि जागृत बोडगेश्वर देवळात चोरयेचो प्रकरण घडलें. काल रातच्या 2 ते 2:15 ह्या वरांचेर काही 4 जाण चोर देवळान शिरून देवळात जी 2 फंडपेटी आसा ती दोन्ही फंडपेटी फोडून तातूंतले काही पयशे चोरलेले आसा. जो सेक्युरिटी आशिल्लो देवळांतलो तो देवळान भितर न्हिदलेलो आनी ह्या 4 जाणां भितरल्या 2 जाणांनी
त्यात सेक्युरिटीक मारलो आणि बांदून घातलो. त्यानंतर जे बाकीचे 2 चोर आशिल्ले तेंच्यांनी देवळांतली फाटली आणि फुडली अशी जे 2 फंडपेटी आसा तेतूंतले जी रक्कम आसा ती चोरली. म्हापसा पुलीस देवळान पावतकच तांच्यांनी CCTV कॅमेरा जे आसात ते पळयली आणि ज्यो काही फुटेज ज्यो आसात त्यो चवकशी खातीर व्हेल्ल्यो आसा आणि ह्या सगळ्याचेर म्हापसा पुलीस तपास करीत आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. केरी फोंडे शेनवारा राती स्वय अपघात. दुचाकीचो लायटीच्या खांब्याक धक्को बशिल्ल्यान अडकोण बाणस्तारीच्या रजत सतरकार हे 21 वर्सां पिरायेच्या पुलिसाक जागेरूच मरण आयलें. अपघातांत मरण पाविल्लो चलो हालींच पुलीस हेड कॉन्स्टेबल म्हणून भरती जाल्लो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या मी आता आर्ल केरी हांगसरल्या सातोड्या ह्या गांवांत जंय राती 2 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो. एका स्वयं अपघातात एक तरणाटो पुलीस म्हणजे नव्यानूच भरती जाल्लो पुलीस रजत अशोक सतरकर व अडकोण बाणस्तारी तळे हांगा रावपी तो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काल राय हांगा तो फुटबॉल एका व्हॉलीबॉल मॅचीक गेल्लो. तो राती परतता आसतना 2 सुमार तो दुचाकी वयलो ताबो सुटलो काय कोणें ताका धडक दिली हें अजून कळोंक ना. हांगा तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळयता हांगा एक लायटीचो खांबो आसा. ह्या खांब्याक तिची धडक बसली आनी ताका आगटाक मरण आयलें. सध्या हो रस्त्यावयलो लायटीचो खांबो सामको भिरांकूळ परिस्थितीन आसा. रस्त्याक तेंकून आसा. हांगा आनीकूय अपघात हेजे पयलीं हांगा जाल्ले आसा. थळाव्यांची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हो खांबो हांगसरल्यान हालोवचो आनी जी जिवीत हानी जाता जो अपघात जाता ते टाळचे. गोमंतक TV खातीर सातोडे केरीच्यान शेखर नायक. जुवारी न्हंयच्या पत्रांत बुडून लोटलेच्या मॅथ्यू कुलासो ह्या दादल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मॅथ्यू न्हंयच्या पात्रांत नुस्तें धरपाक गेल्लो तेन्ना ताका बुडून मरण आयलें. आपलो घोव घरा येवंक ना म्हणून जेन्ना ताची बायल ताका सोदपाक गेली तेन्ना मॅथ्यू बुडला हें तिका कळ्ळें. वेर्णाच्या उजो पालोवपी जवानांनी ताची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास मायणा कुट्टरी पुलीस करतात. काल रासय गांवांत एक वायट घटना घडली. थंयचो स्थानीक मॅथ्यू कुलासो 57 वर्सां बुडून मेलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे अशें की मॅथ्यू आपल्या घरा शेजारा आशिल्ल्या न्हंयचेर नुस्तें मारपाक गेल्लो आनी थंय ताचो बुडून ताका मरण आयलें. जेन्ना ताची बायल तो मॅथ्यू घरा कडेन आयलोच ना म्हणून सोदपाक गेली तेन्ना तिका कळ्ळें की तो बुडला म्हणून. थंयच्या स्थानिकांनी रोखडेच मायणा कुर्तरी पुलिसांक आपयले. मायणा कुर्तरी पुलिसांनी वेर्णा फायर स्टेशनाचे फायर फायटरांक आपयले आनी तांणी ताचो शोध चालू केलो आनी रोखडीच मागीर ताची कूड थंय बुडिल्ली कूड तांणी वयर काडली आनी आतां फुडलो तपास मायणा कुर्तरी पुलीस करतात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मुलकानी. फोंडे कदंबा बस स्टँडाचेर एका अनवळख्या बायलेची कूड सापडली. बंद आशिल्ल्या 2 बशींच्या मदीं ह्या बायलेची कूड मेळ्ळी. ही बायल 30 ते 35 वर्सां पिरायेची आसून ती तिराळ उसगांव ह्या वाठारांतली आशिल्ल्याची प्राथमीक म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. फोंडे पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन तांणी तपास सुरू केला. नमस्कार. फोंडेच्या शापूर फोंडे हांगाच्या कदंबा बस स्टँडाचेर आज एक अनवळखी बायलेची कूड मेळ्ळ्या. हांगा बंद करून दवरलेले 2 बशी आसा. त्या बशींच्या खाचीक ती डेड बॉडी मेळ्ळ्या बायल मनशाची. पिराय सादारण 30 ते 35 वर्सांची आसतली. थंयच्या थळाव्यां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही कूड जी आसा ती तिराळ उसगांव वाठारांतले एक ते बायल मनशाची जी फोंडे वाठारांत खूब फावटी तिका भोंवतना खूब जाणांनी पळयल्या. ती नक्की कितें काम करताली कितें तें कांय खबर ना. तिजें मरण म्हणजे तिका कशें मरण आयलें, एटॅक येयलो जावं तिच्या फाटल्यान कितें घातपात जाला हेची अजून म्हायती मेळोंक ना. फोंड्या पुलीस ते घटनास्थळाचेर पावले आनी तांणी फुडलो तपास चालू केला. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर शेखर नायक. श्रीपाद नायक आनी मनोहर पर्रीकार हे आमचे आदर्श जावन आसात. मनोहर पर्रीकार आदर्श आसा म्हणून उत्पल पर्रीकार आदर्श जावपाक शकना. उत्पलान श्रीपाद नायकाचेर केल्लो स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचो आशिल्ल्याचें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. तशेंच दुहेरी नागरिकत्वाक सदानंद शेट तानावडेन खर विरोध केलो. पळयात. उत्पल पर्रीकाराचें एक अस्वस्थ काय ह्या दिसान कितें आसा मनशाचे पळय हांवें परत परत त्या विशयाचेर वचप म्हाका बरोबर दिसना. कारण कितें आसता की श्रीपाद नायक खंय आनी उत्पल खंय. काल त्याने जो कॉमेंट केलो अत्यंत चुकीचो कॉमेंट न्ही. बरोबर. श्रीपाद नायक मनोहर भाई हे आमचे आदर्श आमी मानतात. बरोबर. मनोहर भाई हे आमचे आदर्श. सो मनोहर भाई आदर्श म्हणून उत्पल पर्रीकर आदर्श आमचो जावंक शकना न्ही. बरोबर. मनोहर भाई वेगळे न्ही. श्रीपाद भाऊ आमचो आदर्श जेणे पार्टीक सुरवाती त्यामुळे त्याच्या संदर्भात एखादो स्टेटमेंट करप हो चुकीचो आसा. कारण बरोबर न्ही तें. आनी श्रीपादाचो स्वभाव असो आसा की तो म्हाका दिसता तो आपल्या दुश्मनांक सुद्दां वचून पांयां वचून मेळपी मनीस. आनी त्यामुळे त्याच्या संदर्भात स्टेटमेंट जो आसा बाकीचे स्टेटमेंट सगळें बरोबर आसा. मोदीक लागून करताले मागीर हो आनी स्टेटमेंट कित्याक येवं तो येवं जायना. तसो कमेंट लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केला की तुमी अपेक्षा करनाकात की तुमकां दिसता आपूण नासतना सगळीं मतां मेळटलीं. श्रीपाद नायक तांकां मेळिल्ले आसात
हांवूय येणाऱ्या हांव मेळटलो तांकां. जालां कशें की म्हाका वेळूच मेळना, म्हजी अडचण जाल्या कशी की पण हांव थोडो वेळ काडून निवडणुकी पयलीं मेळटलो तांकां. बरोवन घेयात. उत्तर गोंयचो सीट 1 लाख लिटान आमी निवडून येतात आनी दक्षिणेक आमी जशें मुख्यमंत्री म्हणटा 100% येता. फक्त आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आहा की पर्संटेज ऑफ वोटींग. म्हणटकीर ड्युअल सिटीजनशीप हाजेर तूं ड्युअल सिटीजन मेळूंक जायना हे मात्र अजुनूय आवश्यक आसना. मेळूंक जायना, ओके. हांवें तुका सांगिल्लें आसा की आमी एक गोश्ट आसा हय की ते सरेंडर हें करतकच हांव आवाज उठोवपी त्या हातूंत पार्लिमेंटात राज्यसभे भितर जो आज जो OCIच्या संदर्भात हांवें म्हणलें की दोनी जो पर्यंत ताका ती सिटीजनशीप मेळना तो पर्यंत त्या मनशाक नाल्यार कितें जाता तेणी एप्लाय करप म्हणजे दोनी कडेन बाबडो त्रासान पडटा तो पडूं जायना. हांवेंच मागिल्लें तें ड्युअल सिटीजन स्मार्ट सिटीतले स्मार्ट बस स्टॉप उबारपाचें काम नेटान चालू आसा. प्रवाशां खातीर उबारिल्ल्या ह्या स्मार्ट बस स्टॉपांची रचना पळयली जाल्यार पावसाळ्यांत ते कितले स्मार्ट थारतले काय असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. पळयात खासा रिपोर्ट. कला अकादमी कुशीक स्मार्ट बस स्टॉपाचो एक मॉडेल उबारला. ह्या बस स्टॉपाची रचना पळयली जाल्यार हो बस स्टॉप पावसाळ्यांत कितलो फायदेशीर थारतलो काय म्हणून प्रश्न उपरासले बगर रावना. गोंयांत कितलो पावस झडटा हें आनी तुमकां वेगळे तरेन सांगपाची गरज ना. घोग्यांनी पडपी पावसान हो बस स्टॉप कशे पद्दतीन प्रवाशांक भिजपा पासून वाटयतलो काय. माथ्यार पाके आसा पूण जी वावजड मारता ताचे पासून प्रवाशी कशे सुरक्षीत उरतले तेच कळपाक मार्ग ना. दुसरे वटेन ह्या बस स्टॉपान बसपा खातीर जी वेवस्था केल्या ती प्रवाशांची सोय लक्षात घेवन केल्या काय होय एक प्रश्न आसा. बसपा खातीर एक स्मार्ट बाग घातला खरो पूण ताचेर जाणटे लोक बसतले काय हाचो विचार केल्लो आसत म्हूण दिसना. हो आसा स्मार्ट सिटीचो स्मार्ट बस स्टॉप. हो एक आतां रेडी जाता, ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा बस स्टॉप. एक मॉडेल बस स्टॉप म्हणपाक शकता की स्मार्ट सिटीन कसलो बस स्टॉप येवपा आसा हाजे वयल्यान कळटा. हो आमी कला अकादमी कडेन आसा आनी हांगा जर हे बस स्टॉपाची हे पळयत जाल्यार बस स्टॉप पळोवपाक बरो दिसता पूण ताची फंक्शनालिटी पळोवची पडटली की कितलो जे कम्युटर आसा जे प्रवास करता तांकां कितलो युजफूल आसतलो तें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. सो हांगा CCTV कॅमेरा लायिल्ले आसा. सो सेक्युरिटी खातीर दृश्टीन बरें आसा आनी पळोवपाकूय बरें दिसता. पूण एक मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा तांणी सगळो हें दाखयल्लो आसा हे सगळे कलर कोडेड बस रूट आसा वेगवेगळे. सो आतां फुडल्या म्हयन्याक एक्चुअली फाटल्या म्हयन्याक हे नवी सिस्टम सुरू जावपाक आशिल्ली कलर कोडेड बसीस पणजे सिटी भितर इलेक्ट्रीक बसीस त्यो बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी वर्क सद्याक तेंच्यांनी पोस्टपोन केल्लें आसा. सो जेन्ना ते जातले मे बी फुडल्या म्हयन्याक ताच्या फुडल्या म्हयन्याक तेन्ना कलर कोडेड बसीस पणजे सुरू जातल्यो तेन्ना हे तांचे वेगवेगळे रूट आसतले. सो लोकांक कळटलें की ह्या त्या कलर कोडा प्रमाणे खंय खंय बस रावतली आनी कशी वतली हें हांगा फूल तांच्यांनी मॅप दिल्लो आसा. ही गोश्ट बरी आसा. आनी त्या शिवाय हांगा तांचे कितें तरी डिस्प्ले येवपा आसतलो अजून जावना रेडी आनी हांगा 2 गोश्टी कितें तरी आसा ज्यो येवपाच्यो आसा. पूण जो मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट हातूंत भितर आसा ती म्हणजे हे बसपाची जे सीट आसा तें सामकें अनकम्फर्टेबल आसा. कारण म्हाका दिसना स्पेशली जे सिनियर सिटीजन बी आसा तांकां ते हाजेर कशे बसतले म्हाका खबर ना. इट्स व्हेरी अनकम्फर्टेबल. आनी दुसरी गोश्ट खटखता ह्या बस स्टॉपाची स्मार्ट बस स्टॉपाची ती म्हणजे गोंयांत 4 म्हयने भरपूर पावस आसता आनी तो पावस चड आसता. सो ह्या बस स्टॉपान हे कंप्लिटली ओपन आसा. सो ह्या हातूंत भितर हो बस स्टॉप लोकांक पावसा पासून कसो प्रोटेक्ट करतलो म्हाका खबर ना. कारण हांगा जर बसलो जाल्यार डेफिनेटली पावजड मारतली आनी हांगा दर्यो लागींच आसा. सो हांगा पावजड खूब मारपाचें आसा. सो कंप्लीट मनीस भिजून वचपाक शकता ताका पावसाचे पासून कांय प्रोटेक्शन मेळपाचें ना. सो हो कितलो स्मार्ट आसतलो तें आमकां मागीर कळटलें आनी मागीर ताका कितें तरी आनीक एडिशनल कितें लावन तें बुरशेपणां जावपाची शक्यता आसा. सो आतांच कितें तरी तांणी स्मार्ट सिटी वाल्यांनी उपाय घेवन हे पावसाचे गोंयांत जे 4 म्हयने पावस पडटा ताजे हे घेवन हांगा पावसा पासून लोकांक प्रोटेक्ट करपा खातीर कितें तरी उपाय काडचे पडटले आनी हो बस स्टॉप खरोच स्मार्ट हे दाखोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शेनवारचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या साकवारचे प्रचार सभेत माचयेवेल्या एका फुडाऱ्याचे फीत बरेच वाडला. मुख्यमंत्री धरून हे सगळे मंत्री आणि फुडारी माचयेर आसतना हे फुडाऱ्या कडेन मात मोदीन संवाद साधलो. पळया हो स्पेशल रिपोर्ट.
शेनवारा वास्कोतले जाहीर सभे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन्ना माचयेर आयले तेन्ना सगळ्यांक हात जोडीत जोडीत फुडें सरताले. सुरवेकूच आशिल्ले आमदार दिगंबर कामत, उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकार, मागीर मंत्री आलेख सिकेर, सभापती रमेश तवडकार, श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, उपरांत प्रदेशाध्यक्ष तानावडे ह्या सगळ्यांक मोदीन हात जोडीत चलत चलत नमस्कार केलो. मात कोणाकडेनच उलोवपाक रावूंक ना. सगळ्यात पयलीं मोदी थांबलो तो दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपे कडेन. तिचे कडेन थोडी भासाभास केले उपरांत मोदी गेलो मंत्री विश्वजीत राणे कडेन. विश्वजिता कडेन मात प्रधानमंत्री मोदी रावन उलयलो. इतलेच न्ही तर प्रधानमंत्री मोदीन विश्वजिताचे फाटीर थापूय मारली. फुडें आशिल्ले मोविन, रवी नायक आनी हेर, मात तांचे कडेन मोदी गेलोच ना. विश्वजिता कडेन उलोवन ताच्या फाटीर थाप मारून मोदी आपल्या खुर्चेर बसलो. प्रधानमंत्री मोदी मंत्री विश्वजिता कडेन उलयता आनी ताच्या फाटीर थाप मारता तो व्हिडिओ मात सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो. हे गजालीक लागून मंत्री विश्वजित राणेची राजकी ताकद कितली आसा हाचे विशयी परतून चर्चा सुरू जाली. एकंदर पळयत जाल्यार सद्याक उत्तर गोंया भितर भाजपाक जी विजयाची खात्री दिसता ती विश्वजित राणेच्या 70ींतले वर्चस्वाच्या बळाचेरूच. फकत 70ीच न्ही जाल्यार दिवचल, बार्देस, पेडणे हे उत्तर गोंयचे हेर म्हालांनी विश्वजिताचो बऱ्यापैकी होल्ड आसा. मात सद्याक विश्वजितान पक्ष शिस्त आनी आदेशा प्रमाण आपले लक्ष 70रीचेरूच दवरला. प्रधानमंत्री मोदीन विश्वजिताच्या फाटीर मारिल्ली थाप आनी तांचे वांगडा केल्ली भासाभास हाचेर विश्वजिताचे 70रींतले कार्यकर्त्यां मदीं आनी मतदारां मदीं उमेद पातळ्ळ्या. निलेश परवार, ठाणे पंचवटी सरपंच. काल वास्कोन एक व्हडली सभा जाली आणि त्या सभेक भारताचे पंतप्रधान उपस्थित आसले आणि जे सभेची जेन्ना सुरवात जाली आणि भारताचे पंतप्रधान मोदीन जेन्ना एंट्री मारली आणि जे प्रकारे ते आमच्या गोयचे आरोग्य मंत्री म्हणजे आमच्या 70कारांचे आणि गोंयाचे लाडके बाबा त्यांना उपस्थित रावन जी बाबाचेर एक अभिमानाची एक स्थाप एक फाटीचेर एक शब्बासकी आणि जसं ते हे केलें तेन्ना आमकां बाबा जेन्ना मोदी बाबा कडेन गेलो तेन्ना आमी एक आमकां 70 वासी म्हणजे एक मोठे अभिमान आणि आमकां जी बाबाची कामाची पद्दत जी एक महिलांक खातीर वयर काडपाक शिक्षणाक कोणी जर बरो नसलो जाल्यार म्हणजे बाबाची एक विचारपूस करपाची एक जी काम करपाची जी पद्दत आहा आमकांय बी एक मोठेपण दिसता आणि अभिमान आसा की आमी बाबा आणि भाभीच्या अंडर काम करता. काल सांकवाळ हांगसर जी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हांची जी रॅली जाल्ली त्या रॅलीन आमचे 70रीचे लाडके नेते आणि गोंय राज्याचे धडाधडीचे आरोग्य मंत्री बाबा विश्वजीत राणे हांकां हांचें जें काम 70 म्हालात आमच्या चालू आसा ताची शाबासकी म्हणून काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी जी तांकां शाबासकी दिला. फाटले 2 म्हयने जाले 70 म्हालांतल्या प्रत्येक वाठारांत बाबाचो जो प्रचार किंवा जनसंपर्क चालू आसा आनी तांच्या कामा बद्दल ते पंतप्रधानांनी खंय तरी दखल घेतला अशें आमकां 70कारांक दिसता आनी आमकां खूब अभिमान आसा की ह्या तरेचे दोनूय व्यक्तिमत्व भाभी असो किंवा बाबा असो हे 70रींतल्या 70 गांवांत तांचो फाटले जो परिश्रम काम आणि युथामध्ये किंवा नारी शक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे जे कार्य आसा ते 70रींतल्या प्रत्येक वाठारांत पावपा खातीर पावयल्ले आसा हे तांकांय खबर आसा आनी ताचीच ती शाबासकी जावन आसा होच आमच्या 70रीचो खरो अभिमान. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशे दुयेराच्या कुमारवाडा वाठारांत एका बिल्डिंगेच्या सिवरेजीच्या उदकाचो भोंवतणच्या लोकांक त्रास जाता. हे घाणयारे उदक रस्त्या वेल्यान व्हांवता ताका लागून रस्त्या वेल्यान यो वच करप्यांक ताचो बरोच त्रास जाता. घाणयारे उदकाच्या वासाक लागून घरांची दारां लेगीत उक्ती करपाक मेळना हाचो लोकांच्या भलायकेचेरूय वायट परिणाम जावंये. हे विशीं म्हापसा पालिका आनी हेल्थ इन्स्पेक्टरा कडेन कागाळ केल्ली पूण कोणेच कानामनार घेतले ना. आता 12 वर्सां जाली
हे उदीक येता थोडे थोडे आणि आता म्हण तुम्हाला आता एकदम चढ येऊन लागली. कसले होतं सेफ्टिकाचे त्यांच्या बिल्डिंगाचे. खंयची बिल्डिंग? हे बिल्डिंग सगळी ते आम्ही नको हे पहिले जे येताले आता कशे येता ते म्हाका खबर ना, पूण उदीक येता बिल्डिंगाचे आमच्या इकडेन कोणाचे ना. केन्नाच्यान उदक येता? झाली 12 वर्सां थोडे थोडे येताले आता खूप येतात. खूप येता होय. म्हणजे हेजेर कंप्लेनी बीन कितें घातल्यो? कंप्लेना खूप केली, एक आनी दोन कितली कंप्लेना केली आम्ही म्युन्सिपाल्टीन. येता वयता येना म्हणिना, येता ते येता खबर घेता कितले उदीक येता येना पळयता फोटो काडटा वता सगळे करता. आमकां गाडी व्हरपाक मेळना, सगळी घाण आणि मागीर ती घरान पावता घाण सगळी आणि वास सगळो येता आमकां. आणि येता वयताना गाडी स्लीप जाता हिंगा आणि सगळे पे ज्वारी किडे बजाले हिंगा सगळे. आणि ह्या वटेन येवपाकूय जायना आणि वचपाकूय जायना, सारके निसोड जाले. येवपाक वचपाक आमकां वाट न्हू, सगळ्यांची लोक वाड्यान हाला पासून पावता ह्या वटेन येना आमी लॉंग सायडीन दुसरे सायडीन वयता. मागीर ते कोणूच हें करना न्हू, कोत्तात टांकी तेंची हाली कोत्ता आणि मागीर 2 महिने मातशें तो आसता पत्ते हात स्टार्ट जाता. आमच्यान जायना सुचपाक. आतां वास सगळ्याक पावला आमकां, हाला पासून वास पावला. आता आमचे मंदिर आहा तितून भितर वयता उदीक. कपेल आसा? कपेलाकडे पासून पावला. तितले आमी भोगता हें आतां कितली वर्सां जालीं. शी कोण सारकें करिना, कितें करपाचें, कितें जाल्यार उठता आमकां भायर भितर सरो वाट ना मरे, वाट न्ही आहा. पळय ब्लॉक जाल्या तिच्यान पळय आनी हांगा उरता काय ना एंगोर पळय आखेच ब्लॉक जाला पळय. आमकां भायर सरपा वाट आहा आनी आतां गरमेच्या दीस दार उक्ते करून सरांक जायना. भितर आमी दारां बंद करून रावता. हेल्थाक केल्ली आहा, चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युन्सिपालिटी, डेप्युटी कलेक्टर आणि हेल्थ मिनिस्टर. अजून काही एक्शन ना करपाचें आहा अजून आनी कंप्लेन. ओके. तुमकां कितलो त्रास जाता हेजेर आतां? हे सगळे तकली बी फोडटाय पळय वासान आमकां नाका जाता. म्हणजे दार बंद करून रावतात सध्या आमी. ही सिवरेज सारखी तुमच्या दारातल्यान पास जाता आणि ते सगळे लागून भितर येता घरांनी. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.